पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज आमी आसा गोगळ हावसिंग बोर्ड मडगांव हांगासर आशिल्ल्या दामोदर रंगमंच ह्या देवस्थानान आमी आजचो भाग घेतली। खूबशीं बायलां आसा जी आजच्या ह्या कार्यक्रमान आजच्या ह्या भागान वांटेकार जावपाक खूब उत्सूक आसा। खूबशीं जाणां अशीं आसा जेंच्यांनी खरें म्हणल्यार कार्यक्रम पळोवंकूय ना, अशीं खूब जाणां आसा जी चडशीं गोंयच्या भायलीं आसा जी हांगा सेटल जाल्लीं आसा। पण उत्साह पळयत जाल्यार इतलो उत्साह तेंच्या मदीं दिसून येता की कितें तरी आज जावपाचें आसा। खरें म्हळ्यार प्रत्येक वाठारान आमी जेन्ना वता तेन्ना आमकां अशींच बायलां मेळटा जेंचे मदीं इतलो उत्साह आसता, सदांचें घराचें काम करून वाजेल्लीं आसता, कितें तरी वेगळें जाय आसता, कितें तरी हटके करपाची उमेद आसता आनी तेन्नाच येता जरा हटके। सो आजूय जरा हटकेन कितें करपाक जाय, कितें मजा येतली ती थोड्याच वेळान पळोवया। खेळुया आजचो भाग। श्री दामोदर स्थळान हांगा आमी सगळीं एकठांय जाल्लीं आसात। सगळीं जाणां बरीं न्हेसून बीन आयिल्लीं आसात। हांगा जो प्रोग्राम आसा तो हांगा जो आयोजीत आसा तेजे फाटल्यान खूब जाणांचें योगदान आसा। आमचे कुर्तरेचे आमदार बाब रेजिनाल्ड हांच्या पालवा खाली मडगांवचे आमचे कावन्सिलर लवली सुनीता पराडकर हाणें हो कार्यक्रम हांगा हाडला आनी तो कार्यक्रम घेवन आयल्यात गोवा प्रुडंट प्रेजेंट लवली प्रिती बाय सारिका शिरोडकर आपल्या फुल टिमी बरोबर हांगा आयल्यात तेन्ना तांचो आमी आनीकूय जोरान ताळी मारून येवकार दिवया। बाय सारिका, तुम्ही खूप जणांनी व्हिडिओ पळयला आसतलो, म्हणजे ते कशें मुखार येवन बायलांचो टॅलेंट आसा तो कसो मुखार हाडटली आनी ज्यो बायलो फाटल्यान उरतात तांकांय कशी मुखार हाडटली हांचे तांचो खूब प्रयत्न चालू आसा आनी तो हांगाय बी तेजेच खातीर आयल्यात आनी तेजे खातीर हांव तांकां मना पासून येवकार दिता आनी कार्यक्रमाक सुरवात करची अशें म्हणटा। थँक्यू। पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार। इतले सुंदर अशें स्वागत हांगासर उतरांनी केला आनी खरेंच बरें दिसता जेन्ना बायलां इतले उत्सुकतेन वाट पळयता की केन्ना तेंच्या वाठारान जरा हटके हो शो येतलो आनी ती खूब मजा करतली। आनी हांवूय तुमकां तितलेच एश्युरन्स दिता की प्रत्येक भागान तुमकां तितलीच मजा आमी करून घेतली आनी आमी ज्या जाग्याचेर वता त्या जाग्याचेर प्रत्येक फावटी आमकां खुबशे हिडन टॅलंट्स मेळटा। हिडन हेका लागून की खूब वेळा अशें जाता की बायलांक आपल्या मदीं आशिल्ले टॅलंट्स आपल्याकूच खबर आसना, पण तिच्या सायडीक जी बायल आसता ती तिका अशी मुखार काडटा जेन्ना हांव तांकां म्हणटा की कोणाक पद बरें म्हणपाक येता तेन्ना ती बायल मुखार येना, पण तिच्या सायडीक आशिल्ली दोन बायलां तिका धुकलून धुकलून फुडें धाडटा आनी हांगासर येवन ती इतले सुंदर तरेन गाता तेन्ना तिका रियलायज जाता की हय आपल्यानूय टॅलंट आसा आनी होच टॅलंट सगळ्या मुखार येता आनी खरेंच बरें दिसता। ह्या सगळ्या बायलां खातीर आमी मोठ्यान ताळयो मारून तांची तोखणाय करुया। ओके, सो आज गोगळ हावसिंग बोर्ड हांगासरली बायलां सगळीं एकठांय जाल्या आनी हांगा पळोवया की आमकां हांगासर कितले बरे टॅलंट्स मेळटा। आजच्या भागाची आमी सुरवात करुया। कितें करून करुया सांगा, तुमीच सांगा। पदां म्हणून करुया, उखाणे घेवन करुया, सांगा कोणे कितें तयार करून आयला आज? आवयस मोठ्यान ताळयो वाजोवन हिच्या खातीर हिचे कडल्यान सुरवात करुया। यो ओके, कितें म्हणटा? पद म्हणटा की उखाणे? उखाणेय केला, पदय केला। आवयस अशी जाय आमकां बायलां, अशे पार्टिसिपंट जाय। हांव उखाणा घेता। आयज दामोदर देवळाच्या समोर आपल्या महिलांच्यासाठी स्पेशल गेम्स चालू आहेत। आज दामोदर देवळाच्या समोर महिलांच्यासाठी स्पेशल गेम चालू आहेत। अशोकरावांचं नाव घेते जरा हटके कार्यक्रमाच्या दिवशी। अरे वा, मोठ्यान ताळयो वाजोवन कपाळावर लावली चंद्रकोर टिकली, कपाळावर लावली टिकली चंद्रकोर, शिवाजीरावांचे नाव घेते
नशीब माझे थोर. ओके नाईस. श्रीकृष्ण हजरतो कुंजवनाथ बासरे गुरुसिद्धांचे नाव घेते जरा हटके कार्यक्रमा दिवशी. चांदीच्या वाटीत गाजराचा हलवा, चांदीच्या वाटीत गाजराचा हलवा, नाव घेते हरिश्चंद्राचा मी, बाहेर सगळ्यांना बोलवा. आईची माया वडिलाची छाया, यजमानाचं नाव घेऊन सगळ्यांना पट्टे पाया. द्राक्षाच्या वेलीला त्रिकोणी पान, शेखररावाचे नाव घेते राखते तुमचा मान. सहज गेले बाहेर नजर गेली आकाशात, अमोलरावांचे नाव दिसते भारताच्या नकाशात. जाईजुईच्या झाडावर हरिण घेते विसावा, जाईजुईच्या झाडावर हरिण घेते विसावा, प्रकाशचं नाव घेते तुमचा आशीर्वाद असावा. सोनेरी पाटा जीवनाच्या गाठी, सोनेरी पाटा जीवनाच्या गाठ, विवेकानंदाचे नाव घेते जीवनभर साथ. प्रवीणाचे घेऊन नाव सोडून आले हा नावेलीचं गाव. जन्म दिला मातेने, पालन केले पित्याने, अमोलरावांचे नाव घेते पत्नी या नात्याने. चाफा आले ना, चाफा बोले ना, राजेशात शेठ शिवाय माझे पान आले ना. चांदीची जोडवी लग्नाची खूण, आशिष रावांचे नाव घेते मी नायकांची सून. निळे निळे आकाश, निळे निळे आकाश, हिरवी हिरवी धरती, निळे निळे आकाश, हिरवी हिरवी धरती, मोहन गेले वरती, मी राहिले खालती. मगाशी या उखाणा उपरांत बघा आणि कोणचं उखाणं बघा, विनोद सर मी मठन सोनी. मगाच्या प्रत्येक क्षणात जी बायल अशी वेगळे सुख वेगळे उमेद जी अनुभवता तीच खरी अस्तुरी असता. आणि मोठ्यान ताळोसोनी परत एक फाटी या अस्तुरी खातीर. आग्रहा खातर नाव घेते आशीर्वाद द्यावा, संदीपरावाचा सहवास आयुष्यभर लाभावा. 10तून गेले 10 उरले 0, 10तून गेले 10 उरले 0, बेंजामिनचं नाव घेते हेच माझं पुण्य. सौभाग्याचं लेणं म्हणजे मंगळसूत्राची खूण, संजय रावाचे नाव घेते मी जन्मोन जन्मी. नाईस. ओके सो विनर मटन ताळोसोन तिच्या खातीर हांगा आणि रिक्वेस्ट करता आमच्या मदीं हांगासर किशोर नायक आसा जे तांकां प्रायज दितले. रिक्वेस्ट करता तांणी हो प्रायज तांकां दिवचो. चंदा कित्तूर येता आमच्या ह्या उखाणे राऊंडची विनर आणि तांकां हांगासर प्रायज दिता किशोर नायक जे तांणी हांगासर हो प्रायज स्पॉन्सर केला. तांकां मोठ्यान ताळोसोनी तेंच्या खातीर. थँक्यू. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके सो बायलांचो आमचो उखाणो घेवपाचो टॅलंट आमी हांगा पळयलो. सो आतां आमी आमच्या पयल्या राऊंडाक सुरवात करुया जो आसा आमचो कसलो राऊंड आत्तां सांगल्ले फुगोट्यांचो राऊंड. आणि खुबश्यो फुगोट्यो हांगा फुटता पळोवया आणि ह्यो फुगोट्यो फोडपाक हांगासर कोण येता पळोवया. आपळया आमच्या 5 स्पर्धकांक. ओके प्रश्न सारको ऐका आणि कोणे आन्सर प्रॉम्प्ट करपाचो ना हे सारखे लक्षांत दवरा. खंयचो शार 7 बेटांचेर आसा, खंयची सिटी 7 आयलंडाचेर आसा अशें म्हणटात. दिवार अंडमान निकोबार. ना भाली. ना मुंबई. उत्तर आसा मुंबई. सारखे उत्तर म्हणून जाऊ दोन्ही. स्नेहा नाईक हाणें उत्तर सारखें दिला. ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट फोंडेचे फामाद रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. बनारस दुसरें नाव कितें? वाराणसी. सारखें उत्तर वाराणसी. रिया परब हांणी उत्तर सारखें दिलां आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. तिसरो प्रश्न सारको ऐका. खंयच्या प्राण्याक 3 हात असता? फ्रॉग. कांगारू. ऑक्टोपस. सारखें उत्तर ऑक्टोपस. म्हणून ताळो जाले. रश्मी शेठ हांणी उत्तर सारखें दिलां आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न सोंपोसो आसा. बेगीन आन्सर सांगा. कल्पवृक्ष खंयच्या झाडाक म्हणटात? इतले फास्ट सांगप नाही कितें सगळ्यांनी एकाच बरोबर कोरसान. ओके तिका दिवया उत्तर सारखें. म्हणून दावे जोनी तिच्या खातीर. सुवर्ण हांणी उत्तर सारखें दिलां आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स.
शेवटचो प्रश्न, अँग्री यंग मॅन खंयच्या ऍक्टराक म्हणटात? अँग्री मॅन म्हणून अमिताभ बच्चनाक म्हणटात. सारखे उत्तर मठान जावनी. आणि या आशिल्ले आमचे सोपे असे 5 प्रश्न आणि तुम्ही बऱ्यापैकी उत्तरां दिला, ताका लागून सगळ्यां खातीर मठान जावनी. चंदा आणि उत्तर सारखे दिला आणि तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज आणि मोठ्यान धाडो जावनी. ओके, सो आमचो फुकट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता आणि आमी फुडलो रावंड रोखडीच खेळटली. पण ताच्या पयलीं खेळ एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना. आणि खरेंच सांगता जेन्ना हे बासमती रायसचे पॅकेट हातीन घेता तो वास जो येता अशें दिसता आतांच घरा वचपाचें आनी पुलाव करपाचो. ओके नाव सांग. माझे नाव वैशाली शिवाजी आमोणेकर. कितें? वैशाली शिवाजी. ओके वैशाली, तुझो टाइम सुरू जाता आता. वैशाली नाव विसरले गो? गेले विसरले? कामाक वता गो? हाऊस वाईफ. टेन्शन कित्याक तर इतलें? पोटान किती गडगड जाता. कितें खाल्लेलें गो? काय ना. होय, कभी हा कभी ना हे रावणाचे नाव सारखे पोटात बी गडगड जावपाक लागला. ओके अंजली, तुझो टाइम सुरू जाता आता. अंजली कशी आसा? बरे. जेवले मगो? जेवले. कितें खाल्ले गो? नुस्तें? ना. श्रुती, तुझो टाइम सुरू जाता आता. श्रुती, कितें जालें? टेन्शन आयला? होय. प्रियंका, तुझो टाइम सुरू जाता आता. प्रियंका, पयलीं टेन्शन घेतलें कितें गो? तुझ्या पोटान गुडगुड जायना मगो? तशें काय दिसना म्हाका. ओके संगीता, तुझो टाइम सुरू जाता आता. संगीता, आंबे बी खाल्ले मगो? खाल्ले. कशे डझन गो? तू हाडूंक ना? ना मिस्टर हाडटा. तू वचना बाजारा? वचना. ओके अनुराधा, तुझो टाइम सुरू जाता आता. अनुराधा, तू खंयचे गो? गोंयचेच? ना महाराष्ट्र. अश्विनी, तुझो टाइम सुरू जाता आता. अश्विनी, तू कामाक वता? घरा आसता. घरा काम खूप पडटा न्ही? चड ना. ओके रोशन, तुझो टाइम सुरू जाता आता. रोशन, साडी बरी दिसता मगो? साडयो घेवपाक आवडटा? आवडटा. आणि शॉपिंगेक तूच वता? हय हांव वता. ओके रिया, तुझो टाइम सुरू जाता आता. रिया सारखे ऍक्टिव्ह न्ही? आसा. आता एक प्राइज मेळा तुका. मेळा अशें दिसता. तरी आसतना आयले परत? परत आयले. हा प्रॅक्टिस करून आयला दिसता हो रावंड. आयिल्ले. विसरले? विसरू ना. ओके रश्मी, तुझो टाइम सुरू जाता आता. रश्मी, कानाक कसली फुलां घातल्या गो? गुलाबी. तुझ्या झाडाची? गुलाबी. ओके प्राची, तुझो टाइम सुरू जाता आता. आणि प्राची शिवभर प्रॅक्टिस केला. तुम्ही टीव्हीत बघताना ना म्हणलं सुरुवात. ओके सुनीता, तुझो टाइम सुरू जाता आता. सुनीता, सगळी आवड झाली ते पोन बरे दिसले न्ही? बरे दिसना. अश्विनी, तुझो टाइम सुरू जाता आता. अश्विनी, डायरेक्ट पार्लरांतल्यान आयला कितें गो? लायला हांगाच भायर. पार्लरान गेले? ना ना. अमृता, तुझो टाइम सुरू जाता आता. अमृता, किती च्या बी घेऊन आयला मगो?
चा घेता आता घेऊन वतले किती आले रेडी आसा मगो ओके सुनीता तुझो टाइम सुरू जाता आता सुनीता काउन्सिलर न्ही हांगासरली या वाड्या वयली ऍक्टिव्ह सारकी आसा सपोर्टर्स बरी आहा तुका न्ही सगळी तसो सपोर्ट बरी करता म्हाका आणि खूप कितें प्रोग्राम्स करीत आसता कितें हांगा हांव करीत आसता करता खूप करता ऍक्टिव्ह सारकी एक्टीव आणि बायलां खातीर बायलांनी भायर सरपाक जाय कशें म्हजे बायलो सांगले बरो रोखडी भायर येतात आनी तुका फुडें काडटा आनी प्रत्येक एक्टिव्ह तुका कार्यक्रमांत भाग घेवपाक आवडटा की ना कोणाक तुका म्हाका खूब आवडटा डान्स बी करता केन्ना केन्नाय चुकून केला चुकून करता पण अशें केन्नाय चुकून पदां केन्ना म्हणल्या पदां बी म्हणटा पयलीं म्हणटाले आतां ना तिचे 40 सेकंड जाला ऑलरेडी सो बटन दाबा तिच्या खातीर आमी हो प्राइज तिका दिवया ओके सो कभी हा कभी ना हे राउंडची विनर आमकां हांगासर मेळटा सो बटन दाबा सोनी तिच्या खातीर ओके सो हांगासरली काउन्सिलर सुनीता पराडकर जाता आमची कभी हा कभी ना हे राउंडची विनर आणि आमचे मदीं आसा सिद्धनाथ सेलचे ओनर किशोर नायक जे आज हांगासर पंचामृता बासमती रायस आमचे विनराक दिता सो मोठ्यान धाडो सोनी दोगां खातीर आणि पयलीं सांगा की रायस केन्ना वापरला हो हांव रायस किशोराल्या दुकानार न्हू व्हरता पंचार रायस स्वादिश्ट आनी बरो आसा तेन्ना हांव ताका डेली सांगता खंयचो रायस बरो रे तो म्हणटा पंचारून व्हर हांव डेली तेजे कडेन गिरायक घालून पंचारून धाडटा माझे नाव आसा किशोर नायक हांव प्रोप्रायटर किशोर नायक सिद्धनाथ सेल्साचो आमचे शॉप अनुराधा अपार्टमेंटा आसा तेन्ना तुमी केन्ना येवन आमच्या शॉपार विजीट दिवन रायस व्हरचो कभी हा कभी ना हो रावण आमचो हांगाच सोंपता तुमी पळयलें की कितली हांगासर बायलां आयली खूब जाणांनी प्रॅक्टिसूय करून आयिल्ली पण आमकां इतली संवय जाल्ली आसता हय ना म्हणपाचें ताका लागूनच हो रावणा ओके सो ओवरऑल आमचो हांगा सोंपता विनराक ताचो प्रायजूय मेळ्ळो बासमती रायस तो बी पंचामृताचो आणि पंचामृताचे खुबशे प्रोडक्ट्स तुम्ही हांगा पळोवंक शकता तुमकां जर घेवपाक जाय जाल्यार कमी प्रायसान म्हणजे डिस्काउंटेड प्रायसान हांगा अवेलेबल आसा आणि आता आनी एक स्पेशल प्राइज तुमच्या खातीर जांचे केस लांब हेल्दी बरे चकचकीत आसा काळे घोर तांच्या खातीर हो प्राइज आसा कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान हो स्पेशल प्राइज ओके सो दोन पार्टिसिपंट हांगासर येयला एक्चुअली केसांचो खूब त्रास आसता सगळ्यांकूच आसता न्ही केस गळत आसता आनी मागीर केस वतात सो अशें जर केस जाय जाल्यार तुमी कृपा हेअर टॉनिक वापरूं शकता आयुर्वेदिक ऑयल आसा कांयच सायड इफेक्ट ना आनी बरो रिजल्ट मेळटा कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान हो स्पेशल प्राइज वता इंदिराक आनी मोठ्यान धाडो जोनी तेज्या खातीर कॉंग्रॅच्युलेशन्स ओके फुडल्या राउंड आनीकूय आसा पण ताच्या पयलीं घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है देखते हैं खाना कैसे बनाती है भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी मेरी भी कुछ डिमांड है एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zipline and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof.
We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. बेळगावात खरेदीसाठी ज्या ज्या वेळी याल त्या त्यावेळी खास आमच्या कलामंदिर सिल्क अँड सारीज या वस्त्र प्रावरणाच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या. आमच्याकडे स्पेशल कांजीवरम, बनारसी, पैठणी, सिल्क सारीसह संपूर्ण भारतातील नामवंत अशा रेशमी आणि कॉटन साड्यांचा भंडार खुला आहे. ही जाहिरात नसून खास आमंत्रण समजावे. एक वेळ आवर्जून भेट द्या. पत्ता कलामंदिर सिल्क अँड सारीज, समादेवी मंदिरा शेजारी, समादेवी गल्ली, बेळगाव. संपर्क क्रमांक 9660080099 8431 8431 88. Pride of Ponda, Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware. Led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळूया आमच्या आजच्या भागातलो फुडलो राऊंड जो आसता पंचामृता स्पेशल राऊंड आणि पार्टिसिपंट तयार आसा हो राऊंड खेळपाक. रिंगा म्हाज्या हातीन आसा आणि जी विनर जातली तांकां तुम्ही पळोवंक शकता. आणि विनर अशीच जावची ना, तुमकां रिंग हरोवची पडटली बॉटलीन आणि समोर आशिल्लो प्रोडक्ट पंचामृताचो प्रोडक्ट तुमकां मेळटलो. रिंग्स आणि तेका 500 ग्रॅम पंचामृता हळदी पावडर मेळटा. सो 250 ग्रॅम तुका 250 ग्रॅम तुका वाटून घेता मगे. ओके, मोठ्यान ताळो होली तेंच्या खातीर. तुमकां मेळटा पंचामृता हळदी पावडर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. पण पळय, प्रायस इम्पॉर्टंट नसता, फक्त खेळप आणि ते मजा करप इम्पॉर्टंट आसता. ताका लागून ती 250 ग्रॅमाकूय अग्री जाली मोठ्या ताळोसावनी. ओके, सो पंचामृता स्पेशल राऊंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड जो आसता हिका बाबा ओदो सिंगींगूच लागला. सो चला सिंगींगूच घेवया. ओके, सो फुडले राऊंड आनीकूय आसा, पण ताच्या पयलीं म्हाका दिसता सगळ्यांना हांव बसून म्हणटा की हांगासर आमी बरीच काही सॉंगाची प्रॅक्टीस करून आयला आणि तुवें खंय तो अजून रावंडूच घेवंक ना. सो स्पेशल हांगासरले सिंगींग टॅलंट्स पळोवया. फक्त 6 स्पर्धक हा. 6 जाणां कोण मुखार या बेगीन. चंदन सा बदन
चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना जग वालों मुझे दोष न देना जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना चंदन सा बदन तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है बाहों में चले ओ हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा ए आज का नहीं मिलन ये संग है उम्र भर का खूप सुंदर आओ विराजो शंभो राजे आओ धीराजो सेवा का है सिंहासन देव का ये आसन जिम्मेदारी भरा जो सेवा भरा जो आई माझी मायेचा सागर दिला तिने जीवनाकार आई माझी मायेचा सागर दिला तिने जीवनाकार जब कोई बात बिगड़ जाए तब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा पहिली सांगा कितली जाणां म्हणपाक सॉंग्स अशी वतात तुम्ही वता सॉंग्स आणि तू ग मी घरीच म्हणते मला खूप आवड आहे ओके हेंका पदां म्हणटाना कितल्या जाणांनी पळयल्ले कोणाक हेंका पळयल्ले खबर आशिल्ले सॉंग्स म्हणटा म्हणून ते खबर नाशिल्ले न्ही ओके सांगा सगळ्यांत बेस्ट तुमकां सॉंग कोणाचें आवडलें ही मगो ओके म्हणून टाळो न्ही ओके रिक्वेस्ट करता सुनीता परारकर जी हांगासरली कावन्सिलर आसात आणि हो प्राइज तांकां दिवचो सुवर्णा बरड आणि हांव 8 पासून ती म्हाका इन्सिस्ट करताली की हो रावंड घे आतां कळ्ळें कित्याक तो आणि खरेंच तुम्ही खूप सुंदर म्हणला आणि म्हाका हेजे स्पेशली खूप आवडले मोठ्यान ताळो जो न्ही सगळ्यां खातीर सगळीच एकापेक्षा एक सुंदर टॅलेंट आसा सुवर्णा बरड जाता आमची ह्या स्पेशल राऊंडची विनर आणि तांकां प्रायज येता सुनीता बराडकर जी हांगासरली कावन्सिलर आसा आणि हो प्रायज तांकां स्पॉन्सर केला किशोर नायक हांच्यांनी मोठ्यान ताळो जावन दी तांच्या खातीर कॉंग्रॅच्युलेशन ओके सो हांगासर जी रनर अप आसा तांच्या खातीर स्पेशल प्रायजीस आसा जे हांगा स्पॉन्सर केल्ले आसा गोवा एक्वा वर्ल्ड गोंयचो सगळ्यांक व्हडलो वॉटर पार्क हांच्यांनी तुमच्या खातीर हो डिस्काउंट कुपन आसा सो कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां सो राऊंडच्या हांगा सोंपता खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड आयच्या भागातल्या डान्स राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले कला मंदिर सिल्क साडीज बेळगांव हांच्या कडल्यान एक सुंदरशी साडी सो ऑल द बेस्ट तुमकां
तुमका प्राइजेस दिवचे. रनर अप प्राइजेस, थर्ड प्राइज विनर आणि सेकंड प्राइज विनर आणि वैशाली आमोणेकर जाता फर्स्ट प्राइज विनर आणि ताका मेळटा कला मंदिर साडीज बेळगांवचे कडल्यान साडी आणि रिक्वेस्ट करता सरांक की तांणी 2 शब्द उलोवचे हांगासर. प्रुडंट टीव्हीक म्हाका दिसता शेबास्की सगल्यांक टायम ना. आज गरजेचो म्हणटा टायम आनी इल्लोसो उगोत म्हाका दिसता एकामेका पयली इल्लोसो सादपा मेळ्ळो. लॉट ऑफ गुड थिंग्स कॅन हॅपन. म्हणजे कितें एक उलयता आसतना आपणाक एक दूख आनी सूख पासून सांगपा मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांकूच व्हडली गोश्ट. प्रुडंट टीव्हीक शेबास्की असलो प्रोग्राम तेणें करचो, बायलांकूय न्ही दादल्यांकूय करचो. फक्त बायलांकूच प्रोग्राम न्ही दादल्यांकूय पासून ते एकमुखाक उलयनाय घराको बायलेकूय सांगनाय. सो तांकांय एकठांय करपाक गरज आहा. एनीवे प्रुडंट टीव्ही शेबास्की बायलांक सगळ्यांक एकठांय केलें म्हूण आनी बरो एक प्रोग्राम केलो म्हूण. अशे प्रोग्राम केले जाल्यार इल्लो सोसायटीकूय बरें आनी एकमुखाक एक संबंध रिलेशन जावपा बरो. थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट. आजच्या भागातल्या शेवटच्या राउंडाक आम्ही सुरुवात करता, पण ताच्या पयलीं घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड, पण तितलो स्पेशल राउंड जो आसता आमचो चक दे राउंड. आणि अशी पार्टिसिपंट खूप आसा जी कांयच खेळूंक ना ती मुखार यात. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंड्या हांचे कडल्यान हो अंजली डोसा तवा. सोपोसो खेळ आसतलो. पार्टिसिपंट जे हांगासर आसा प्रत्येक फावटी हांव नंबर म्हटले 5 किंवा 4 किंवा 2 त्या वेळार तुम्ही ग्रुप फॉर्म करपाचे. ओके. आणि शेवट एक ल्हानशे ट्विस्ट आसतले. ओके.
म्हणजे चकदे राऊंडची विनर आता निलिमा नाईक आणि तांकां मेळटा शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंड्या हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मोठ्यान ताळो जाणी तिच्या खातीर. गोगळ हावसिंग बोर्ड दामोदर रंगमंच हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगा सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ह्या देवळाचे सगळे कमिटी मेंबर्स जेंच्यांनी आमकां हांगासर हो कार्यक्रम घेवपाक दिलो. तशेंच हांगासरली कावन्सिलर सुनीता पराडकर हांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तांणी आमकां हांगासर इन्वायट केले. तशेंच हांगा सगळे आमकां हांगा अरेंज करून दिले. तशेंच किशोर नायक हांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तांणी हांगासर सगळे प्रायजीस सगळे हांगासर ऑर्गनायज करून आमकां हांगासर दिले. तशेंच चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कुर्तोरचे आमदार रेजिनाल्ड सर जेंच्यांनी हांगासर आज मुद्दम हांगा भेट दिली आनी सगळ्या हांगा बायलांक एनकरेज केले. तशेंच आमची खूब तोखणाय केली. खूब देव बरें करूं मना काळजांतल्यान तेंचे. तशेंच हांगासर जमिल्ल्या सगळ्या बायलांचे जी वेळ काडटात आमच्या खातीर आनी कार्यक्रमान भाग घेता आनी आमचो हो कार्यक्रम इतलो पॉप्युलर करतात. खरेंच थँक्यू सो मच. फुडल्या भागान आमी मेळटली तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट्स को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा कोण घेते विसावा? जाई जुईच्या झाडावर हरिण घेते विसावा. जाई जुईच्या झाडाचे हरण कसे चढले गे? असा असा तशें असा. आवाजूच येना मागीर तुमचो न्हिदेचो टायम. आणि प्रायज कोण तरी श्रीकृष्ण वाजवतो कुंजवनाथ बासरी टिमटिम रावांची